अडकू नका सर. तुका जाय ते तू कर. पेशंट त्यांना सांगूचे मातशें बेगीन फास्ट करा. पेशंटाक त्रास जाता. हॉस्पिटल हांगासर जावंक जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एश्योरूय केला आनी तेका लागून हांव तेचे धन्यवादूय आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराचे धन्यवादूय म्हणटात. तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आतां मेजर रोल आहा पळय फायनान्शियल एप्रुवलाचेर म्हणजे टेंडर काडटले फायनान्शियल एप्रुवल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तेचे कडेन उलयन तेणी हांगा इमिजिएटली फायल मूव कर बेगिनात बेगीन टेंडरूय फ्लोट करया आनी फंक्शनेबल हे हॉस्पिटल करया म्हणून. मशिनरी एक टेंडर फूल इक्विपमेंट्स सगळे मिशनरीज येतले आनी एका सायडीन तांकां स्टाफ कितलो लागतलो तो हांगासर मेजर स्टाफ लागतले ते नर्सीस. सो आतां नर्सीस येद्या व्हडल्यार हे करपाक आमी वेगळे हे ट्राय करता म्हणजे नर्सींग कॉलेजीस जीएमसीन कमी जाल्ल्या कारणान आनी पेशंट्स वाडल्या कारणान तांकां थंयच्यान ट्रॅव्हल कर हांगा यो ते जायनासलें. पूण आतां 8 म्हयन्याचे हे उरलेले आहा जे सुरवात करपाक सॅटेलायट ओपीडी 8 म्हयन्याचे 500 काडचे इमिजिएटली हांगासर 12 ओपीडी आमची सुरवात जाता. जित बाब परवा मिटींग आसा तुमचो रोल कितें आसता खंयचो परवा मिटींग म्हाका 20 तारखेक मिटींग पळय बरोबर हांवें सांगलां ते तांकां कळकळ हे हॉस्पिटल जावंक जाय. हांव तांकां एप्रिशिएट करता आनी धन्यवादूय म्हणटा की तेंच्यांनी फुडें आयला हे सगळें करतात म्हणून अशेंच तेंच्यांनी सपोर्ट हांव म्हणटा की आमी वांगडा रावन करया सगळे वांगडा रावया आनी करया म्हणजे एकी कडेन रावया आनी आमी सगळे हे प्रोजेक्ट घेवन पळय हांवें एकट्याक कशें आसता खूब जाणां दिसता की एकटोच क्रेडीट घेतलो आनी कोण आमी हे सगळे करता. म्हाका इलेक्ट कोणी करून दिला मांद्रे मतदारसंघात इलेक्ट करून सो प्रत्येक वोटराची जबाबदारी आहा तेंच्यांनी इलेक्ट केला हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर आनी म्हाजी जबाबदारी हांव हांगासर हे काम करता आख्या मतदारसंघाचे. सो ती प्रत्येक जाणांची जबाबदारी आहा म्हाका पुश करपाचो सपोर्ट करपाचो. तेका लागून सगळ्यांक मागता सगळे एकी कडेन येवया आनी सगळे जाण क्रेडीट घेवया. प्रत्येक नागरीक मांद्र्याचो आसा प्रत्येक पंच सरपंच सगळे कोण आहा प्रत्येकाक क्रेडीट वचोंक जाय हे कंप्लीट जालें वता. सर एक फॅमिली सेशनाक हांवें क्वेश्चन रेज केल्लो मेडिसिनाची कमी आहा म्हणून इवन केरी आनी इतर गांवांनी जे बारीक हेल्थ सेंटर आहा थंयसरूय मेडिसीन मेळना त्या प्रमाणे म्हाका आतां तेंच्यांनी हेल्थ सेंटरांनी मेडिसिन्स प्रोवायड केले. हांगासरूय नासले हे मान्य करतात तुमी उलयतात ते पूण आतां ऑलरेडी डिस्कस केला तेंच्यांनी तेचे सुरवातूय केला. गळटेचे आहा ते पोरणी बिल्डींग आहा परत रिपेअर केला खंय ना खंय लिकेज हे येतले आमी तेका लागून देवा कडेन मागता बेगिना स्टार्ट जावचे आनी हांगा हे फूल फ्लॅश सुरवात जावची. पत्रे नासले टायल्स घालूंक नासले पेंटींग नासले सगळे लायटीचे फिटिंग्स नासले पूण आयज जेन्ना आमी पळयलें हांव सुद्दां सरप्रायज जालो इतले सुंदर पैकी बरे पैकी म्हणजे तुका दिसना हॉस्पिटल खंयच्या तरी रिसॉर्टान येयल्ले भशेन दिसता इतले बरे पैकी केला. आनी आयज येवपाचें इतलें इंटेंशन की पयर म्हाजी मिटींग हेल्थ मिनिस्टरा वांगडा जाली त्याच्या एक दीस पयलीं आमच्या चीफ मिनिस्टरा वांगडा जाल्ली. सो तेंचे चीफ मिनिस्टर GSIDCच्या ऑफिसरा वांगडा जाल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलें येस आमचें काम कंप्लीट जालां सो आमी वी आर रेडी टू हँड ओवर म्हणून सांगलें. सो त्या टायमाचेर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें तुमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेवन ते हँड ओवर करा. सो त्या प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टर इमिजिएटली मिटींग आपयली आपले सेक्रेटरीज डायरेक्टर्स आनी बाकीचे जे ऑफिसर्स आहा हेल्थ डिपार्टमेंटान तांकां आपोवन आमची मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगान डिस्कशन वेरियस इश्यूज डिस्कशन जाले जे आमच्या स्थानिकाक न्हू आमच्या पेडणे तालुक्याक ह्या हॉस्पिटला विशयी गरज आशी. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार की GMC लिंक हॉस्पिटल पूण ती हांव इतलें क्लियर करूंक सोदता GMC लिंक हॉस्पिटल खंयच प्रपोजल मूव जाल्लो नासलो. फायल गेले ती CSC तुयें CSC तुयें म्हणून फायल एंटायर प्रोसेस CSC तुयें म्हणून जाल्ली ती फायलूय घेवन बसलेले. सो मिनिस्टरानूय म्हाका म्हटलें CSC तुयें म्हणून त्या टायमाचेर फायल मूव जाल्ले अशें खंयच प्रपोजल नासलें. GMC लिंक ते मागीर करूंक सोदताले. सो डेफिनेटली GMC लिंक जावंक जाय की हांव GMC लिंक जावपा खातीर हांव आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर पार्सेकर सरा कडेन मिटिंगूय फाटल्या दिसांनी घेतलेली. तांकां कित्याक खूब जाण म्हणटाले तेणी सुरवात केलो प्रोजेक्ट आनी आमदार तेचे कडेन वचत ना आनी विचारीत ना तेकाय रिजन आसले लोकांक उलोवपाक खूब येता पूण रिजन कितें आसलें जो पर्यंत ही बिल्डींग रेडी जायना GSIDCचें काम कंप्लीट जायना आनी ते हँड ओवर करना हेका हेल्थ डिपार्टमेंटाक तो पर्यंत हेल्थ डिपार्टमेंटाक फुडले प्रोसिजर विचारूंक शकना.
ज्या दिसा हे कंप्लीट जाले कंप्लिशन जाले त्या दिसा हांव तेजे कडेन ते पर्सनली वचून मिटींग केलें ताका विचारलें तुजे विचार कितें आसले ह्या हॉस्पिटलान लिंक जीएमसी लिंक म्हटल्यार कितें सो तेणी वेरियस इश्यूज म्हाका पॉयंट आवट केले आनी कितें करपाक जाय जी आपले विचार कितें आसले बरें सो तेचे विचार घेवन हेल्थाचे सजेशन्स घेवन कितें ते डिस्कशन करून फुडें व्हरपाक जाय हें म्हजें इंटेंशन आसलें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की ओपीडीज जावंक जाय जे मेडिकल कॉलेजीन भुरगीं हांगासर शिकतात ती हांगासर येवपाक जाय ओके म्हटलें म्हणून हेच म्हटलें लिंक हॉस्पिटल म्हटल्यार हेतून कितें तरी व्हडलेशे इश्यूज ना म्हटलें सो त्या प्रमाणे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलो ताका सांगलें पळय हे CSC तुवें हें जालां प्रपोजल बरें पूण आमकां कितें तरी थंयसर हें करपाक चेंजीस करपाक जाय आमकां हे पेडणे तालुक्यात सगळ्या आमच्या नागरिकांक हे GMC लिंक हॉस्पिटल जाय आनी त्या प्रमाणे GMC लिंक हॉस्पिटलाक 12 OPD परत असिस्टंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेजीचे ते हांगासर येवपाक जाय OPD प्लस जी भुरगीं शिकतात हेल्थान म्हणजे GMCन जी स्टुडंट्स आहा मेडिकल स्टुडंट्स ती हांगासर एक 25-30 बॅच हांगासर एवरीडे येवपाक जाय तेंकां हांगासर हें करपाक सो हे फॅसिलिटीज आमकां जाय सो ओके म्हणून हे जालें डन म्हणून ते थंयसर ते नोट डावन करून तेणी सगळे प्रोसेसूय स्टार्ट केले सो मेन इश्यू उरलो तो येदें व्हडलें हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल सो 100 बेडेड आतां आमचे बेडीक हांगासर CSCन कमी आहात आनी 30% फक्त 30 ते 40% रिक्वायरमेंट आतां सद्या आहा सो बाकीचे ब्लँक उरता सो हांगासर जेन्ना हे GMC लिंक जातले तेन्ना हांगासर पेशंटूय चड येतले सो ताका लागून आमी सद्या इनिशियली म्हणून लागलो स्टार्टींग 50 बेडींग 50 बेड्स करया फर्स्ट फेजीचेर हे पळोवया रिस्पॉन्स पळोवया आनी जर जाता जाल्यार मागीर आनी 50 बेड्स ते वाडोवया सो पयलीं येदें व्हडलें हॉस्पिटल हेका मॅन पॉवर कितलोसो जाय तुमी पळयलें आसतलें भोवन हेका स्टाफ हावस किपींग जावं बाकीचे इतर गोश्टी स्टाफ कितलो लागतलो सो हेल्थ मिनिस्टर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां आयज ऑफिसर्स येयले आयज हांगासर ते दिसा पयरूच इन्स्ट्रक्शन फाल्यां नाल्यार परवाच्या दिसा भितर तुमी वचा JSCDCची टीम आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम त्या प्रमाणे वचा म्हाका घेवन थंयसर इन्स्पेक्शन करा आनी कितें जालां कितें कंप्लीट जालां कंप्लिशन जालां की ना तें इन्स्पेक्शन करूंक लायलें त्या प्रमाणे आयज आमची डॉक्टर पूजा हेल्थ डायरेक्टर ती येयलेली हांगासर आपल्या बाकीच्या स्टाफा वांगडा तशेंच JSCDCचे मॅनेजर आनी सगळे येयलेले जे इन डिटेल कितें कितें केलां आनी सगळें कंप्लीट आसा की ना तें दाखोवपाक येयले सो तेंचे ऑलरेडी तेंच्यांनी आमी डिस्कशन केलां सो सगळें परफेक्ट आहा हँडओवर रेडी आहा फक्त लिफ्ट ऑपरेशनल करपाक जाय ते लिफ्ट ऑपरेशनल विदीन 8 ते 10 दीस कंप्लीट जातले आनी आतां आमची मिटींग परत आहा जे इक्विपमेंट्स आनी स्टाफ कितलो जाय तो त्या प्रमाणे काम करपाक सुरू करतले मिनिस्टरान क्लियर कट सांगला असेंब्ली पयलीं आपणाक दोनूय स्ट्रक्चर रेडी जाय एक इक्विपमेंट्स कितें कितें जाय ते सो थंयसर आतां पळयता जाल्यार आमचे OTज आहा मेजर OT एक आहा मायनर 2 OTज आहा सो OTज चलोवप व्हेरी डिफिकल्ट जातले सो हे फर्स्ट फेजीक सो OPD 12 OPD हे फंक्शनींग जातले आतां OT सेकंड फेजीक घेतला कित्याक OT म्हणजे ऑपरेशन्स करता तेन्ना GMCकूच आमी रिफर करता इवन आजुलोन वयशे मेजर सर्जरी सगळे GMC हे करता पूण हांगासर सर्जन GMCन आसता तो थंय GMC सोडून हांगा येवंक शकना हे आमी अंडरस्टँड करूंक जाय सो OTज आहा ते सेकंड फेजीन हे करून कशें रिक्वायरमेंट आसा त्या प्रमाणे ते जातले फर्स्ट थिंग आतां OPDज आनी बाकी इतर गोश्टी आहात ते सगळे स्टार्ट जातले आयज डायलिसीस 6 बेड्स आहात हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला डायलिसीस वयर शिफ्ट जाल्यार डायलिसीस वॉर्डान थंयसर एटलीस्ट 12 बेड्स जाय कित्याक वेटिंगेचेर खूब डायलिसीस पेशंट आहात परत पावर फ्लक्च्युएशन थंयच्यान कनेक्शन आहा म्हणून ते हांगासर जनरेटर घालून हांगासर सुरवात कर म्हटलां तांकां आतां सगळे वेरियस डिस्कशन्स करतले सो 2 स्ट्रक्चर्स आसतले ते सगळे इक्विपमेंट्स जितके लागतले ते इक्विपमेंट्साचे आनी ते इक्विपमेंट चलोवपाक आनी इक्विपमेंट मेंटेन करपाक आनी इतर गोश्टी करपाक स्टाफ कितलो लागतलो हे दोनूय तांकां विदीन 8 डेज म्हणजे असेंब्लीच्या पयलीं म्हणजे तेचे क्वेश्चनर्स आसतले आमचे डिमांड्स आसतले त्याच्या पयलीं तेणी हांगा आपले कडेन रेडी आसतले आनी एश्युअर केला की असेंब्ली वखदार आपूण कंप्लिटली ऑफिशियली अनाउन्स करतलो नांव कितें आसतलें हे ते हांगासर कितें रिक्वायरमेंट आसतलें आनी कितल्या पिरियडान जातले ते सो आमच्या डिस्कशना प्रमाणे तेंच्यांनी जे आमकां टायम दिल्लो पयर मिटिंगेक ते 6 म्हयने विदीन 6 मंथ्स करया सो हांवें म्हटलें 6 न्हू तुम्ही 7 नाल्यार 8 महिने घ्या पण कंप्लीट फुल फ्लॅश हॉस्पिटल सुरवात जावंक जाय कित्याक खूब जाण म्हणटले कित्याक की हांगासर येयले बेगीन फास्ट सुरवात केले जाल्यार CSC जे आहा आतां ते शिफ्ट करचे पडटले
एकदा जर CFC हांगासर शिफ्ट जायत जाल्यार मागीर बाकीचे करपाक फुडें फाटी डिले जायत रावतलो आनी ते केन्ना कंप्लीट जावचे ना. सो CSC थंयच आसूनी म्हटल्यार आमी टायम लागले जाता पूण फूल फ्लॅश GMC लिंक. सो GMC लिंक फक्त GMCच न्हू, आमी नर्सिंग कॉलेजीस आहात तांकां लिंक करता. म्हणजे थंयसरले नर्सीस आहात ते हांगासर ट्रेनिंगेक येतले, हांगासर पेशंटाक पळयतले. हे प्रकारे 2 कॉलेजी नर्सिंगेचे आमी आतां डिस्कस करतले. ते ट्राय करता बेगिना, कित्याक इतलो स्टाफ घेवप डिफिकल्ट जातलो. पूण मॅक्झिमम स्टाफ आहा तो एक एश्युअर म्हाका केला आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तशेंच हेल्थ मिनिस्टरान की हांगासर जो स्टाफ आसतलो मॅक्झिमम स्टाफ आसतलो तो पेडण्याचो आसतलो. कितलो स्टाफ आसतलो आता ते सांगता स्टाफ इक्विपमेंट आणि स्टाफ अवेलेबिलिटी आता डिस्कस करून मागीर ते रिपोर्ट सबमिट करतले. असेंब्लीक स्वतः आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अनाउन्स करतलो. श्योर केला दोगांयनी फर्स्ट पयली प्रायोरिटी पेडणेकरांक. आनी पेडणेकर ते म्हणजे क्वॉलिफिकेशन त्या प्रमाणे आसूंक जाय त्या प्रमाणे तांकां जॉब मेळटले. सर आता आमच्या पेडण्यातल्यान म्हणजे GMC जी आहा GMC मेडिकल कॉलेज आहा आनी GMCंतल्यान म्हाका दिसता 3 म्हयन्यान एकदा एड आउट जाता. डॉक्टर्स कसले जाय, सर्जन जाय, एनेस्थेशिया दिवपाक जाय. पूण कितें जाता डॉक्टर्स चडशे प्रायव्हेट सेक्टरान वचपाक जास्त हे करता, प्रिफर करता, कित्याक थंय स्कोप तांकां खूब मेळटा. सो थंय आमी मातशे डिफिकल्टीज फेस करतात. अशें न्हू की डॉक्टर्स घेतात पूण डॉक्टर्स येवपाक फुडें फाटीं जातात. तांकां कितें थोडे म्हणटात आपूण एब्रॉड वयतलो, थोडे म्हणटा दुसऱ्या भायल्या स्टेटीन बरे हॉस्पिटलान वयतले. हे इतर गोश्टी आहात. पूण डॉक्टर्स जर हांगासर येवन डेफिनेटली डॉक्टर्सांची कमी आहा आनी डॉक्टर्स जाय. नर्सी खूब आहात, नर्सी आमी कितले घेवंक शकतात पूण डॉक्टर्सांची कमी आहात. तर त्या प्रमाणे एड आउट जाता. कोणी इंटरेस्टेड आमच्या पेडण्याच्या डेफिनेटली तेंच्यांनी आपले हे दिवपाचे डिटेल्स दिवन हांव डिस्कस करता. बाबा तांकां जाता जाल्यार हांगासरूय घेवंक मेळटले. हॉस्पिटलान म्हणटा आता पयलीं कितें जाल्लें पळय तेन्ना दिसनासलें. आतां तुमी वयशात तुमकां हॉस्पिटल ऑक्सिजन पायपलायन परत तुका इतर बाकीचे सगळे गोष्टी तुका इन डिटेल सगळो रिपोर्ट जेन्ना अनाउन्स करतलो तो तेन्ना तुमकां सगळ्याक मिडियांक एक कॉपी दितात. तेतून तुमकां स्पेसिफाय केलें आसतलें ऑक्सिजन पायपलायन खंय आनी कितें खंय सगळें आसता. पूण हांवें सांगलां 6 न्हू 8 म्हयने घे पूण फूल फ्लॅश फंक्शनींग जावपाचें. आणि एक रिक्वेस्ट आहा पळय ह्यो प्रोजेक्ट आहा तो पब्लीक युटिलायझेशनाचो. म्हणजे हेल्थ म्हणटा तो मेजर इशू आनी हेल्थान सगळे आख्खे पेडणे तालुक्यांत न्हू सगळे इतर म्हणजे बार्देचे कोलवाचे ते सगळे येतले. प्रॉब्लम इतलोच आहा जेन्ना असो इशू आसता असो प्रोजेक्ट आसता जो आमकां फुडें व्हरोंक जाय स्पेशली हेल्थाक तो सेन्सिटीव आनी सिरियस इशू. आनी ते करता आसतना सगळे वांगडा येवन करपाचे. हांव खरेंच एक बरें म्हणटा की हॉस्पिटल तुवें हॉस्पिटल नागरीक समिती जी तेंचेर फॉर्म केल्या खरेंच तांकां खरेंच कळकळ आहा ही सुरवात जावची म्हणून. हांव तांकां अभिनंदन करता. ते फुडें सरून ते फुडें सरतात. येतात म्हाजे कडेन येयलेले हांव तांकां घेवन CMा कडेन गेल्लो सगळे डिस्कस केले. त्या प्रमाणे CMान सांगलेलें काम चालू आहा जाता तितल्या बेगीन सुरवात करता. सो तांकांय धन्यवाद म्हणटा की ते कळकळीन भायर सरतात बाबा सुरवात करपाची म्हणून. म्हाजे कडेन ते फाटल्या दिसांनी अपॉयंटमेंटा पूण हांव आउट ऑफ स्टेशन आसलो पूण तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता थँक्यू सो मच. तुमी फुडें सरतात, तुमी इनिशिएटीव घेतात, हेच्या बद्दल विशया बद्दल तो हे आवाज उठयतात. पूण मीनवायल आमचो सरकाराचो भाग म्हणजे सरकाराची प्रोसेस आहा तो म्हणजे टेंडरींग आहा डिपार्टमेंटल प्रोसेस आहा तो करचोच पडटा. तो केल्या शिवाय डायरेक्टली करूं शकना. तांकां एक भंय आसलो की डायरेक्ट येतले आनी रिबीन कट करतले फॅसिलिटीज जायना. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान एश्युअर करता आख्ख्या पेडणे तालुक्यात जो पर्यंत हे हॉस्पिटल फूल फ्लॅश स्टार्ट जायना आनी GMC लिंक जायना आनी मॅक्झिमम आमच्या स्थानिकांक जॉब मेळना तो पर्यंत हांव हांगासर हे हॉस्पिटल कशें मंत्री आसलो तो हांव न्हू. तेंचे विचार कितें आसले ते हांव सांगूंक शकना. तेंच्यांनी कित्याक करना म्हाजे विचार हांव जाणा हांव कितें करता ते. सो हांवें क्लियर कट सांगला. एश्युरन्स हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराचे घेतला. कशें करप कितें करप तो तेंचे कडेन हांव वचून डिस्कस करता. पूण हांवें आतां एश्युअर केला मॅक्झिमम भुरगे जे आहात ते आमचे पेडणे तालुक्याचेच लागतले.